देवाक कई वेला आणि कित्याक वेला ते आणि ते त्या कुणात असा तो सुमुखी तो देव त्या कुणात असा तो सुमुखी तो देव
आणि तिचो प्रेत भायर काडिसर म्हणजे निर्जीव कूड भायर काडिसर बाबुल्याक कुसलो सुद्धा भाव जावंक सोडलो ना आणि ओनी बाय तसल्या गुनेस्त सुनेक उगडेल्या खातीर माव मोयच्या दोळ्यांनी तुका भरून आयली आरो रारो आरारी रारो आरो बाबुल्या बाच्या कुडासशी वेचे नाही कळले मू आरो रारो आरारी रारो आरो रारो आरारी आरो रारो आरारी रारो आरो रारो आरारी आजी आजी मुजी बाप ही गेल्या तुझी हांतरून ना पावरून ना काय ना तुझी का राती देवागेर गेल्या रे बाबुल्या पूण मामा गेली तोळी येता तशी देवा गेली तोळी आयिल्ली म्हाका दिसती ना ती कित्यान बसून गेली आनी एकलीच कशी गेली म्हाका कसो वेलो म्हण तुझे मुझे नहीं रे मुजराया मैं गेल्या गर्दन असो गंगनीत दिवा तो जायतो काळ वाच आणि तुझो वेळ विस्तार आहे तुझी बाय येतेली हा विकीच येतेली वो 12व्या दिवसाची तयारी झाल्या झाल्या सगळी तयारी झाल्या आजा आजा मुझ्या पाच कापड कामियो कळीवर नसात आजा मुजी बात देवाघर सून पाठी येताना तिका नेसून कापड नका गे मागीर उदक पिवंक तांबियो नका गे आजा बात देवाघर सून केन्ना पाठी येतली आजा आजा मुजी बात देवाघर पाठी येना जाल्यार हांवूच ती आसली तुझे मुझे नहीं रे मुजराया तुझी बाय येतेली विकीच येतेली रे आजा देवागिरी थोडी आली देवागिरी थोडी आली आजा वा आजी बाक आपण अडून तू दोळी कित्याक धाडी नांगे ती देवागेर वचून खूप दीस जाले ही खबर आता सोड पुता तू त्या दुर्या सांगाता किडो कोस म्हाका आतां केडो मन ना गे म्हाका म्हज्या बाक पळोवंक मन जाला तशें तर हांव सुद्धा दुर्येक बसोन आडू बसन म्हाका ही खूब गुण आयल्या तू गेल्यार म्हाका कोण आसा गे हांगा तू नाका गे वचूं तुवें दोळी घेवन धाडल्यार पुरो तेंचे बाग घेवन येताले आनी की तू दोळी धाड
थोडी दाड देवागेर गेली मनशा पाटी येनात रे बाबुल्या. किती म्हणे देवाघर गेली मनशा पाठी येणार रे बाबूया. देवाघर गेली मनशा पाठी येणार तर तुझे म्हज्या बाप थंयसर कित्याक वचोन दिले त्या देवाची जोडी कित्याक पडटली नाही तुवें हे म्हाका पयलेंच सांगलें जाल्यार हांव तिच्या फुड्यार दार हाडून तिका वचून तिथं नासलो. आजी तू कित्याक गेरडटा आनी तू म्हाका सारकें सांग म्हजी बा आनी केन्नाच येवची ना म्हाका बा नाच असले कसले का म्हाका देवाकडे गेल्या ही खबर आता सोड पुता. ना म्हजी बा म्हाका जायच आता हांव त्या देवाच्या फुड्याक वता आनी ताच्या लागीं विचारता म्हज्या बाक खंय गेला आनी कित्याक गेला ते आनी त्या फुड्यांत आसा तो सुमकी तो देव या पुढे कसा तोच तुमचा देव. देवा साहेबा तुवें म्हज्या बाक व्हरून खूब दीस जाले तुवें तिका कित्याक व्हेली आनी म्हाका सांगनासतना कशी व्हेली म्हाका ती जाय म्हूण तूं नेणा आसलोय तुका दुसरी कोणी मेळना जाली तूं आज सांजे भितर तिका तिच्या फुड्यांत हाडून दवर नातल्यार हांव हाज्या लागीं सांगतलो तुका पुजा करूंक नाका म्हणून मागीर तुका पळय नाण ना फुलाची पाकळी ना दिवो ना वात ना कोणाचो कुडको ना तुका उपाशी वळवळत लायतलो. तुका उपाशी वळवळत लायतलो. आजी कसलो गे तो देव काल हांवें ताका कितलोसो बेश्ट आयलो तरी ताका परवाच ना ताका इल्लीशी म्हणी लज आसली जाल्यार ताणें म्हज्या बाक हांगा हाडून पावीत करचें न्ही. आतां कितें करचें गे तो देव आयकना म्हाका म्हजी बा जायच. अशें पिशेपणां करची न्ही रे म्हज्या गुन्या. देवागेर गेली मनशा पाटी येनात रे बाबुल्या. तर हांव ताका खूब उलयलो तेन्ना तुजी बा तुका मेळची ना अशें जावंक ताका कितें जाल्लें तूं वोगो कित्याक रावलो. मनशा लागीं देव उलयना रे बाबुल्या. मनशा लागीं देव उलयना. ना ना तो कोणाय लागीं उलयना. मनशां लागीं देव उलयना जाल्यार तो तांकां आपल्या सरशी व्हरता तरी कशा कामाक म्हज्या बा लागीं तो उलयना तर तुझ्या बा लागीं नाही कोणाय लागीं उलयना. वय कोणाला लागीं उलयना. ना म्हजी बा म्हाका जायच ती देवा संगी वचना ती म्हजे सरशीन येना तर हांव तिचे सरशीन वयतलो. बाबुल्या 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 बाबुलो खायना जाला बाबुलो जेवी नसा आणि आखरेत ताणें आंग सोडलें म्हळ्यार ताणें प्राण सोडलो. जय रे बाळाक जय रे ससनाक रे जय रे बाळाक जय बाळाक रे जय बाबुल्याक रे जय बाळाक रे जय बाबुल्याक